razu sumya sumuheta taci kritya moti tatun maima stuti bitu taka berkantita taci kritya moti tatun maima stuti bitu taka berkantita service purto Deo amsu resna serga som sraso eka sutra taca sumsa rajit salo apya sarkya tani musya rupit silotiku nisaiki bapu itu serwansu suntu saji betakan kantiku ikut masuk sumya suheta kaci kutya moti tatun maima stuti betul taka berkantita taci kritya moti tatun maima stuti betul taka berkantita बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो भविनो ह्या पवित्र देव मंदिरांत ह्या सकाळच्या वेळार आमी जमो जावंक एक कारण आसा एक उद्देश आसा जावं पुरो आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो आसात आमची तेसांवां आसात ह्या बाळका जेजूक अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आमी आयल्या जावं पुरो पण अदीक करून ह्या देव मंदिरांत हे मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाचो अनभोग जोडूंक आमी हर एकलो आयल्या कित्याक हर एका मिसाच्या बलिदानाचो उद्देश तितलोच देवाक रूप रोवपी ह्या पवित्र बलिदानांत पळोवन देवाचो अनभोग आमच्या जिवितांत जोडून त्या अनभोगान आमी आमचें सालतें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक तर ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरेर जे कितें उद्देश आमचो आसा जावं आमचो गरजो आमची तेसांवां जावं आमचें अर्ग बलिदान तें सगळें एक घडीभर मावून रावून त्या बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया ह्या पवित्र बलिदाना संगी ते सगळी मागणी आमची त्याच सर्वेस्परा देवाक ते वचून दीत उबारून वचून दीत आनी तो सर्वेस्पर देव आमचे मागणी आयकून आमकां हर एकल्याक ताच्या कृपेन ताच्या आशिर्वादान भरून आमी खालतेपणी एक घडीभर मावून रावून मागया देवाच्या हजीरपणांत आमी रावूंक अयोग्य तरी देव आपली काकूळट आमकां दाखोवन आमच्या फातकांचे बक्षाने दिवन तो आमकां ताच्या कृपेन भरता तर ह्या समयार ह्या पवित्र बलिदानांत फावत बरें वांटो घेवच्या खातीर आमी फातकी म्हणून सोम्या लागीं सोम्या मुखार आमी उसारया आनी ह्या फातक्यांचे बक्षाने मागून आमी सांगता म्हणया हांव फातकी सर्व पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव आसन वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केली आहात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संपार मरी सगळ्या दुतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावूं आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत
खाकूत सुमिया खाकूत सुमिया खाकूत प्रार्थूया. कणमळ्या बापा, तुझे काकोळता आमी खालतेपणी मागता. प्राजिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या करणाने आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलें सडकळीक संपट नासतना पास्काची परब संभ्रमूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेतान राजभर चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटिल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, वो तुजो देव हे इस्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारुणा काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रासितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मैजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक तूं पेटोवचो करताय? दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून तांचें निसंतन करचे खातीर ताणें तांकां पोसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां बसयल्लीं. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दाय जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मोन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. देवाचें उतार हें. दया करताना मुसूय उदास कर देवा. ताणे एक वासरू पेटले दोंगर, लोहाचे मूर्ती मुखर्ती सरपडली. महिमेच्या देवाक ताणे केलो नकार, दोन गांवच्या काड्या मुते गितां गायली. तुझे परजेची दया करताना मुसूय उदास कर देवा. अद्भुतां तांचे घडली सभा, इजिप्तांत महत्कार्यां भरपूर केली. अजापां केली तांकां दर्या लागसार, असल्या त्या देवाक आपल्या ती विसरली.
तुझे बचेची दया करताना मुसोय उदास कर देवा तुझे बचेची दया करताना मुसोय उदास कर देवा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जुदेवांक सांगा लागलो म्हजे सविशांत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना म्हजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो म्हजे विशांत दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा तुमीच जुवांव सशी जण धाडले ताणें स्वता विशांत साक्ष दिल्या म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हण न्हय तुमी बाचाव जायजे म्हळे खातीर हांव तुमकां सांगता जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उसबारांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी खुशी वेली पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांवन दिल्ले साक्षेप्रास वर्ती बापान म्हाका करूंक दिल्या ती कामां आनी हांव करीत आसा ती कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशांत साक्ष दितात त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशांत साक्ष दिल्या पूण तुमी ताचो ताळो कितेंच आयकूंक ना ताचे मुखामळय तुमी कितेंच पळोवंक ना ताणें धाडलेल्याक तुमी सत म्हणल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें पवित्र पुस्तकांनीच सस्नीक जिवीत आटपून आसा म्हणून तुमी ती चिद्दून वाचतात तींच पुस्तकां म्हजे विशांत साक्ष दितात तरी तुमकां जिवीत लाभा सारके म्हजे सशी येवंक तुमी काबूल नात हांव मनशाच्या होगलापाक लाभदलो न्ही पूण तुमकां हांव वळखता तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात दुसरो कोण आपलेच नांव येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार तुमचे भितर एकामेका तावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवा तावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका तशें जाल्यार तुमी कशें सत म्हणटल्यात म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंतिनात मोइजेचेर तुमकां भरोसो आसा न्हय तोच मोइजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो मोइजेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानले आसत्यात कित्याक ताणें बरयलें तें म्हजेच विशांत पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता पवित्र पुस्तकाची पानां आमी परतिल्यार जायते श्रेश्ठ व्यक्ती आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात जर हांवें तुमचे लागीं विचारलें तर पवित्र पुस्तकांतलो श्रेश्ठ व्यक्ती ह्या पसंदाचें व्यक्तित्व कोण म्हूण विचारल्यार हर एकल्याक तुमकां पसंद जाल्लो व्यक्ती आसूंक पुरो थोड्यांक जोना प्रवादी थोड्यांक सांत पावलू थोड्यांक पेद्रू जे कोण दुबाव करतल्यांक तांकां सांत तोमास आनी मोइजे अशे दुसरे व्यक्ती पसंदाचे पवित्र पुस्तकांत तुमच्या जिवितांत आसूंक पुरो आनी खंडीत जावन जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तकांतलो अतिश्रेश्ठ व्यक्ती ते आमी जाणो पूण वास्तवीक आमी पळयलें तर पवित्र पुस्तकांत थंयसर एक अति व्हडलो व्यक्ती एक आसा एक श्रेश्ठ व्यक्तित्व
आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा जे कितें आमी आयच्या पयल्या वचपान ताचे विशयांत आयकले आनी शुभ वर्तमानांत ती जेजून ताचे विशयांत उल्लेख केलो. तो व्यक्ती जावन आसा कोण कोण मोइजे. मोइजे पवित्र पुस्तकांतलो अति श्रेष्ठ व्यक्ती म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार मनशा पैकी देवा लागीं मुखामुखी उलयलो, देवाक रूप पळयल्लो दुसरो व्यक्ती कोणूच ना. मोइजेन मात्र देवाक रूपरूपी पळयला, देवा लागीं मुखामुखी रावून भासाभास केल्या. ते देखून मोइजे पवित्र पुस्तकांतलो अति श्रेष्ठ व्यक्ती. पूण मोइजेक असले एक भाग कित्याक देवान फावो केले. निर्गमन पुस्तक हातून मोइजे विशांत आमकां जायते वाचूंक मेळटा. ह्या मोइजे म्हणल्या व्यक्तीचे व्यक्तित्व आमी विश्लेशण केल्यार जायते विशेष गूण ताच्या जिवितांत आसात. जायते विशेष गूण. एक शगुनायेन भरलेलो मनीस तो. आनी देवाच्या उतरान देवूच ताका म्हणटा मनशा पैकी चड पातयेचो मनीस म्हळ्यार मोइजे. ह्या विशेष आनी चड गुणां पैकी तुमचे मुखार आज एक गूण हांव दवरूंक आशेता जे कितें आयच्या पयल्या वचपांत ताचे विशीं उल्लेख केला. तो गूण जावन आसा हो मोइजेच्या व्यक्तित्वांत हो शगून जायते फावटी आमकां पळोवंक मेळटा. कसलो गूण तो. जर कोणाच्या जिवितांत कश्ट आयलें तर मोइजे देवा लागीं त्या मनशा खातीर मागता. जावं पुरो तसोच दुस्मान जावं पुरो खंयचोय मनीस ताचे पसोत मोइजे देवा लागीं मागता, परतून मागता. दृश्टांत दिवचें जाल्यार तुमकां पयले दृश्टांत गणन पुस्तकाचे अध्याय 12 1 तावन 9 12 1 तावन 9 वाक्यांत आमकां एक घडीत पळोवंक मेळटा. मोइजे कुशाईट म्हळ्यार एका स्त्रिया लागीं लग्न जाता. हाका आरोनाचे आनी मिरियामाचे विरोध आसले आनी ताका ते रागान भरून मिरियाम अशें म्हणटा, सर्वेस्पर मोइजे वरवीं मात्र उलयला वे, आमचे लागीं तो उलोवंक ना गे. तो चिंता तो सोडलो मनीस, ताणें केल्लें सगळें सारकें म्हूण तूं चिंता, पूण देव आमचे लागीं उलयला अशें म्हणून मिरियाम पुरपरता. हे देव आयकता आनी देव ते गायकी मोइजेक मिरियामाक आरोनाक सांगात आपूण अशें म्हणटा. ही उतरां भोव अपुरबायेची देवाची उतरां मोइजे विशांत. तुमचे मदें प्रवादी आसता तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता, ताचे कडेन स्वप्नांत हांव उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो चड पातयेनेचो, ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. तर कशें तुमी ताचे विरोध उलोवचे म्हणून आरोनाक आनी मिरियामाक देव विचारता. आनी कितें जाता ताच्या उपरांत देवाचो राग मिरियामा विरोध जळटा. देवाचो क्रोध मिरियामा वयर पडटा आनी मिरियाम थंयसर कितें जाता, तिका खोडाची पिडा येता. मिरियामाक खोडाची पिडा येता आनी तेन्ना आरोन मोइजे लागीं परतता, सर्वेस्परा हिचे तावन हिका तिच्या पातकाची असली
शिक्षा तूं दिना काय म्हणून तेन्ना मोइजे देवा लागीं परतता सर्वेस्परा तिका ही शिक्षा दिनाका तिच्या जावन ही पिडा पयस कर आनी तिका नितळ कर आनी सर्वेस्पर देवाचे मागणे आयकता आनी तिका नितळ करता. पळयात मोगाच्या भावनान भयणीनो, आपणाचे विरोध उलयल्या व्यक्तीक देवान शिक्षा दिली. जर आमच्या जिवितांत असले एक सन्निवेश जाले तर म्हजो विरोधी कोणी म्हजे विरोध वायट उलयला, म्हजें नांव पाड केला आनी ताका जर शिक्षा मेळ्ळी तर हांव कितें चिंतलो? जायचे तशेंच जायचे ताका, ताणें केल्ल्या कर्माचो फळ अशें आमची चिंतना. पूण मोइजे कितें, मोइजेचें जिवीत कितें, तो देवारा लागीं परतता. जावं पुरो तिणें ताचे विरोध उलयला, ताचें नांव लोकां मदें पाड केलां जावंक पुरो, पूण मोइजे देवा लागीं परतून तिचे पासून मागता आनी ती थंयसर बरी जाता. दुसरे घडीत आयच्या पयल्या वाचपांत जें कितें आमी आयकलें, मोइजे दोंगरार सोडून वेता, 40 दीस 40 रात थंयसर देवा लागीं उलयता. कित्याक इस्रायल परजेचे मुखले प्लॅन कितें, खंयसर वचूंक आसात सगळे देवा लागीं तो उलोवन फाटी येता आसतना कितें जाता तो पळयता. देव ताच्या पयल्याच ताका सांगता वो सकला वस्तू, थंयसर ही परजां भांगाराचे वासरू करून ताची पुजा करतात. आनी मोइजे पळयता थंयसर येवन हो लोक एका देव निजा देवाक सोडून भांगाराच्या वासरूची पुजा तो करतात. खंडे जावन मोइजेक राग येता, कित्याक कितले मिनत ताणें काडली. त्या इजिप्त देशांत रावन त्या राया मुखार रावन तांचे कश्ट सोसून त्या लोकांक कितले पयस तावन हांगासर हाडला ताणें. 1000 लोक तांकां खान पिवन सगळे मोइजे वरवीं फावो जाले. असलो लोक आज एका निजा देवाक सोडून बॉम्ब्या पुजा करता आसतना मोइजेक राग येयलो आनी सर्वेस्पर मोइजे कितें म्हणटा, ह्या लोकांची देसवटाम करता, हांगा नाश करता, संपूर्ण ते नाश करता, पूण तुका हांव एक व्हडलो एक राष्ट्र हांव बांदता, तुजे थावन एक व्हडलो एक राष्ट्र बांदता. मोइजेक कितें प्रॉब्लेम आसा की? कांयच ना. ताचें जिवीत सेफ, कांयच प्रॉब्लेम ना. ताचे घराने एक व्हडलें राष्ट्र जाता म्हूण देव बसयता. पूण मोइजे कितें करता, म्हाका मेळ्ळे चान्स, हे सगळो लोक पयल्याच म्हजे वयर फुरफुरता, म्हजेर रागार जाता, म्हजे विरोध वेता, वचून नाश जावन दिता, हांव मनी आनी समाधानान जियेता. म्हाका जाय पुरते खंडीत देव दितलो आनी जें कितें हांचें तें आसा, ह्या लोकां तें आसा सगळें म्हाकाच मेळटा. जावं पुरो तांचें भांगर गोरवां आनी कितें आसा सगळें म्हाकाच मेळटा, कित्याक सगळो लोक नाश जाता आनी हांव म्हजे घराणें मात्र आसता म्हूण चिंतून ताणें तशें करूंक ना. बघार मोइजे परतून ह्या लोकां खातीर मागता. देवाचो क्रोध त्या लोकां वयर आसा, राग देवाचो त्या लोकां वयर आसा म्हूण चिंतून देवा लागीं परतून परतता. सर्वेस्परा तांच्या पातकाची शिक्षा तांकां दिनाका, तांकां भुगोस, तांकां तूं बचाव कर. आनी सर्वेस्पर यावे मोइजेचे मागणें आयकता, ताचो उल्याक तो खाण दिता आनी त्या लोकांक थंयसर तो बचाव करता. पळयात मोगाच्या भावनान भयणीनो, कशें त्या कश्टांत आसल्या लोकांक खातीर मागून मोइजेन तांचे जिवीत बचाव केलें. आमच्या जिवितांत जर आमचे विरोध आसले लोकांक आमी कितें करता? जेजू म्हणटा आमी देवाचो अनुभव देवाक आमी आमच्या पेल्या थंय पळोवंक जाय म्हण. पूण पेल्या थंय आमचो संबंद कसो आमी वाडयता? मोइजेन जे कितें देवाचो अनुभव ताच्या जिवितांत जाल्लो, आपल्या वास्तवीक जिवितांत सालत्या जिवितांत लोकां लागीं तो वांटून घेतलो. देवाक ताणें रूप पळयलो मात्र न्ही,
पगार तो अनुभव लोकां लागीं वांटून कशें ताणें शिगुनायची जिबी जियेलें म्हणून आमी पळयलें. आमच्या जिवितांत जो अनुभव आमी जोडटा जावं पुरो मिसाच्या बलिदानान जावं पुरो आमच्या जायत्या आध्यात्मीक चटुवटिकेन जे आमी देवाचो अनुभव आमी जोडटा तो आमच्या पेल्या थंय आमी वांटून घेवंक जाय. जेन्ना कोणी आमकां विरोध रावता तर आमचे विशयान वायट उलयता तर आमचें नांव पाड करता तरी देवाचो उलो जावन आसा एकच पेल्याचो मोग कर. इवन आमच्या वैरींचोय मोग करूंक जेजू आमकां आपोवणी दिता. ते देखून मोगाच्या भवनान बीन आमचे क्रिस्तांव आनी हेरां मदीं एक फरक आसा. आमी खंयच्याय वेळार खंयच्याय सुवातेर खंयच्याय सन्निवेशार आमी पेल्याचो संपूर्ण रितीन आमी मोग करूंक जाय. सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान कशें हांव देवाचो मोग करता तशें हांव पेल्याचो मोग करता करूंक जाय. जर हे आमी चुकता तर खंडीत जाल्यार आमकां देवाचो अनुभव जायना. देवाक आमी मुखामळी पळोवंक जायना. देवाचो अनुभव आमी कितलेय आमी मागणे करूंक पुरो कितलीय मिसां आमी भेटोवंक पुरो पूण देवाचो अनुभव आमकां जायना. कित्याक म्हजो आनी म्हज्या पेल्याचो संबंद तो बरो ना. सांपुरो जायते कश्ट दूख हेरां वरवीं आमकां भोगला पूण खंयच्याय सन्निवेशार जर म्हज्या भावाक भयणीक हांव संपूर्ण रितीन तांचो मोग करिना तर आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव घड जोडूंक खंडीत सादिना. तर मोगाच्या भावन भयणो मोइजेचें व्यक्तित्व आमच्या जिवितांत आपणावया. कश्टाच्या वेळार आपणाक विरोध रावलेल्या व्यक्तींच्या व्यक्ती पसोत ताणें मागलें परतलें तांचें जिवीत ताणें बरें केलें. इस्त जावन शिकून जेजूची आपणाक बरें करतल्यांक आपणाचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग केल्यार तुमकां आनी हेरांक कांयच फरक ना. म्हजी उतरां जेजूची. आमी हर एका जिविताच्या सन्निवेशान कितेंय जावं ती हेरांचो मोग करून हेरांक बरें करून हेरांचे बरें आशेवन आमचें क्रिस्त जिवीत जिवंक मोइजेच्या आदर्शकाल तसो सर्वेस्पर देव आम्हा सर्वांक फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी कालतेपणी मागया. भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आणि आमच्या केपोसवा सर्वस्पर म्हणून घे. सर्व पदवीदार देवा आमी तुजी भुरगीं एकला मासक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमच्या सत्कायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो.
तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणी. आपल्या कुसाच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हुंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. हुंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुजो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी मेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ती खरराचें हें रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartoso good pergotuya. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पुनावरी तुवे आका सोडयलाय सुमिया. संसाराच्या सोडून तारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भगेन बापा, लुईस पावल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखां मळपळे मुखां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशांकवारी मेरे देवाची मे सांगाती भगेन झुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच खंयच्याय सन्निवेशारी पेल्या असो संपूर्ण रिती मोग करूंक बापाची कृपा बापाचो आदार आमी जेजून शिकयला मागण्या मुखांतर आमी खालतेपणी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज येवं तुझे विशीं सदां आमचो दिसपट्टो ग्रास तिशांची पातकां मुगोस आनी आमकां तालन पळोवंक नाका पुरवय. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशेन अत्रेक तेलांक आमकां जुदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसूं. समे जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगार आनी तुजे खुशे परमतिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान राजभर चलयता हे सस्नाच्या सस्नाक. समेचे शांत समाधान सदां काल तुमची सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये समुद्राचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये समुद्राचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये समुद्राचे पाप करतले आमकां शांती. समे जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ते आमचेर चड तेणी ख्यास्त तरेन जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाद दिव. भाव भयणीनो, जावन संवसाराचे पाप करता ती ह्या समेच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सहभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पुढच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काकुळदार देवा जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला. ताचे खातीर आमी दिन वाचून भरवशान आमी हे मागणे करता. सगळीं आमची पातकां भगस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वयले काडून आमची काळजां सड आनी सड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान परतेपणी जोडूंक आमकां फावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दिंबी म्हणून प्रागाच्या बाळका जेजूचे नव्यान आमी करया. मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजो मनशांचो यीस जावन चियलो सर घरांच्या अबस्ताची पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव हाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जायती ते सवा जायत्यो गरजो आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आसात. सर्व बाळका जेजूच्या पांयांत आमी भावार्थान भक्तीपणान ती समर्पया. जायत्यो ते सवा आमच्या मुखार हांगासर आसात. ह्या त्या सवांचेरी तसो बाळोक जेजू भरपूर आशिर्वादान भरून दी. प्रत्येक जावन परीक्षा बरयतल्या आमच्या भुरग्यां पासत
तांकां बरी भलायकी आनी मतीक समाधान, खंयचेय टेन्शन नासतना, नासमाधान नासतना बऱ्या जानवायेन तांची शिकाप करून बऱ्या रितीन तांणी परिक्षा बरोवंक सर्वेस्पर देव तांकां फावो करून दी. जायत्या पिडेस्तांनी तांचे पसत मागूंक आमकां उलो दिला. हे सर पिडेस्त भाव भयण्यांक तसो जेजू आपण गूण करून दी म्हणून मागया. सर गरजो ते सवा बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरून आमी सांगता म्हणया, हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान वगडापी केली आसता, तुजो हात बेजावन दिवंक केल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेला सकरान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमीन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, न मानमरे कृपेन बरले समी तुजी सांगाता आस्त्र्या आमी ती तूं सदैव आनी सदैव फॉल जो खुश्ट जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बसाम घालनायक आमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बसाम घालनायक आमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बसाम घालनायक आमची मागणी. जेजू बाळकाक मागणी. ह्या ज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडन मागता. तुजे इतले भिरमतन बरले वाळकाळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काळ आमचे वयले सर कस्त निरासपण तुजे कुमक आनी बसवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र तुवें सांगाता आमी तुका वर्णन चाक सदांच सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारांक एक घडीभर मौन रावन अर्गां पाठोवया. उपकारी काळजान आमी सांगता मागया, हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार मिसर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवळा उपकारा खातीर आमची तुज्या काकोळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आज्या पंचायी म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळांतली दैवीक मजत जोडून दीत. संस्कृती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमीन. देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमचो मान आमी बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं तुमचे वय तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र तुमचे सवय चेता रास करता ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता.